मोगाच्या भाव बहिणीनो, वडिलां थोडे येतात, आवय बापूय येतात, या पयशिल्ल्या घालपाक हांव आमच्याकडे विचारतात, भायल्या युरोपात हांव आमच्याकडे विचारतात, म्हजें भुरगें पटी मारूंक शिकलां कित्याक? इतलें बरें आसलें तें, आतां पटी मारता कित्याक? कित्याक पटी मारता? पटी मारून जालें, पटी मारना म्हण ताणें म्हजे कडेन सांगलें, आतां बाबा मस्त पटी मारता, चरको पटी मारता, कित्याक पटी मारता? 8व्या क्लासीक गेल्या मागीर कितलो पटी मारता तो, कित्याक पटी मारता म्हाका कळना. म्हजें चेडूं 5व्या क्लासीक गेल्या मागीर पटी मारता, कित्याक पटी मारता? म्हाका सोंसूंक जायना म्हूण. वय मोगाचेनो, जर तर तुजें भुरगें पटी मारता जाल्यार तें प्रामाणीक नासल्यार ताच्या जिणेंत तें सक्सेस जायना. पटी मारून ताका दीस काडूं जायना, तें हॅप्पी आसना, शांती समाधान आसनासतना ताची जिणी कंगाल जाता. सत उलोवचें मस्त गरजेचें. म्हजे कडेन विचारतात म्हजें भुरगें कित्याक पटी मारता म्हूण. भुरगीं पटी मारतात काल भियान, फियर ऑफ रिएक्शन. प्रतिक्रिया कहली. आतां सांगलां जाल्यार पप्पा कितें करता, कहली प्रतिक्रिया दिता. मम्मी म्हाका कहली प्रतिक्रिया दिता. टिचर म्हाका कहली प्रतिक्रिया दिता. म्हजीं फ्रेंड्स म्हाका कहली प्रतिक्रिया दिता. सत सांगल्यार देखून पटी मारचें. इस्कॉलान बरे मार्क मेळ्ळे, चेडूं फेल जालां, इस्कॉलान बरे मार्क मेळ्ळा म्हूण. चेडवान घरांतल्यान पयशे काडून येल्यात, नांत म्हूण पटी मारता. कित्याक तें पटी मारता? कित्याक पटी मारता म्हळ्यार प्रतिक्रिया. प्रतिक्रिया कहली मेळटा म्हणून. मार पडटीत कोण ना, गुजी पडटीत कोण ना, शिक्षा कठीण जाता कोण ना, मागीर म्हाका वचोंक सोडनात कोण ना, मागीर म्हाका फोन दिनात कोण ना, म्हाका एन्जॉय करूंक भायर व्हरनात कोण ना, भोंवोंक व्हरनात कोण ना, कसली प्रतिक्रिया दितात कोण ना म्हणलें आतां मेळचें पुरा मेळना कोण ना म्हणलें त्या भियान फियर ऑफ रिएक्शन, फियर ऑफ प्रतिक्रिया. रांदतावन कहले प्रतिक्रिया मेळटा म्हणलें मस्त त्या भियान ताणें पटी मारची. देखून आमी कालें करचें गीत विचारतात तर आमी कालें करचें गी फादर म्हूण. भुरग्याक स्पश्ट करचें, सांगाचें भुरग्यांक स्पश्ट करचें, आमकां तुजें तावन सत आयकोंक जाय, आमकां सत जाय. तुका आमी चड तुवें चिंतल्या बरी कांय करूंक वचना, पूण तुवें सत आमकां आयकोंक जाय. म्हाका सत तुवें उलयलें आयकोंक जाय. तुका सांगोंक मस्त कश्ट जाता कोण ना, तुवें केल्ली सूख सांगोंक तुका मस्त वळखच व्हडली सूख जाल्या व्हडली. आमी तुका बक्षिता आनी म्हाका तुवें करनातल्या जाल्ली, पूण तुवें सत सांगचें ह्या कारणा लागून असली हांवें वायट करणी केली म्हणून तुवें सत सांगचें. मेक इट क्लियर यू वॉन्ट द ट्रूथ, यू वॉन्ट टू हियर द ट्रूथ. म्हाका सत गजाल जाय म्हणल्यार तुवें स्पश्ट सांगचें भुरग्यांक. हें नातल्या सत सांगनातल्या जायना. तुका कितले कश्ट जावं दी, आमकां आयकोंक कितले कश्ट जावं दी, पूण सत गजाल भायर येजे म्हूण तुमी सांगचें. आतां आमकां कळ्ळें भुरगीं पटी मारतात कित्याक गी म्हूण. भुरगीं कित्याक पटी मारतात म्हूण कळ्ळें. कित्याक म्हळ्यार आमची कठीण वडिलांत हांव कठीण परिस्थिती प्रतिक्रिया, फ्रेंड्सांत टिचरांत कठीण रिएक्शन मेळटा, म्हाका प्रतिक्रिया मेळटा म्हणलें एक. दुसरें आमी कालें करचें म्हळ्यार दुसरें कालें म्हळ्यार आतां थोडे फावटी फ्रेंड्सांक इश्टांक इम्प्रेस करूंक आपूण व्हडली म्हूण दाखोवंक तीं थोडे फावटी पटी मारतात भुरगीं. म्हाका चड मार्क मेळ्ळे, नातल्यार आमचे कडेन व्हडलें कार आसा, इनोवा कार आसा म्हूण. हांगासचें घरासचें बायक मात. आनी आमचे कडेन मस्त म्हज्या डाडा कांडाबटे सांबाळ आसा, मस्त ग्रेस्त म्हणून. डाडा कांय ना, सिंपल सांबाळ. त्या दाळ आमी सांगचें इम्प्रेस करतात तीं भुरगीं, इम्प्रेस करूंक पटी मारतात. फ्रेंड्सांक इम्प्रेस म्हळ्यार तांकां एक इन्फ्लुअन्स करूंक, इम्प्रेस करूंक आनी हेरांक इम्प्रेस करूंक तीं व्हडलीं उलयतात, पटी मारतात. पूण वडिलांनी सांगचें आज तूं पटी मारताय, फाल्यां सत गजाल कळटात, त्या दाळ तुका ह्युमिलिएशन जाता. सत उलयल्यार तुका समाधान, तुका बरो मान गौरव सकडी मेळटा, नातल्यार तुका ल्हानवीक जाता, हितून सकयल घालतात तुका म्हूण सांगचें. ह्युमिलिएशना विशयान सांगचें. सदांच भुरग्यांनी फ्रेंड्सांक सांगात इम्प्रेस करूंक तांचे सांगचें. त्या फ्रेंड्सांक कळटात ताचे कडेन ना म्हूण, ते जाल्यार ह्युमिलिएट करून सकडी भुरगीं ताचेर ते कांटाळटात ताका. हें आमी सांगचें. तिसरें भुरगीं पटी मारतात काल्याक म्हळ्यार एटेन्शन मेळचें म्हणून.
एटेन्शन म्हूण सांगल्यार ताचें तें गामान दिजें, ताका गणें दिजें, ताका वयर करून ताका प्रेस करचें म्हणल्या खातीर भुरगीं फटी मारतात. मस्त भुरगीं फटी मारतात. फटी मारतात कित्याक गे म्हूण सांगल्यार भुरगीं फटी मारतात कित्याक म्हळ्यार तांकां एटेन्शन दिजें म्हणून. भुरग्यांक थोडे फावटी आमी कितलें गामान दिल्यार पळय तितलें बरें गामान दिजें तांकां. व्हडाल्यांनी गामान दिल्यार भुरगीं फटी मारचें म्हूण हें करतात. देखून तांकां कालिंगी मिस आवट जाता जिणेंत. तांचेर देखून एटेन्शन भुरग्यांक दिल्यार भुरगीं मस्त खुशयेन आसतात. देखून भुरगीं कित्याक फटी मारतात की म्हणल्यार हें आमी उडासाक दवरचें. मोगाचें न्हू भुरगीं हट्ट करतात, फटी मारतात. मागीर काय जाता मागीर घरांत दवरतात. आनी घरांत दवरल्या वेळार तांकां जाय जाल्लें मेळना तें म्हळ्यार फटी मारून खाणून सोरी कर, खाणून फटी मारून घरांत दवरतात. आनी अशेंत घरांत दवरल्या भुरग्यांक परतून सोमा करूंक जाता गी म्हणलें सवाल विचारतात. हीं घरांत दवरलीं भुरगीं ह्या गँगांत मेळ्ळीं भुरगीं तांकां परत तांकां बरें करूं जाता गी, परत तांकां पयलेंचे जिणे काडूंक जाता गी. पळया जाता गी ना गी पळया. मोगाचें न्हू अमेरिकाच्या लॉस एंजलीस म्हणल्या त्या ठावनांत एक नांवाडीक जेजुईत पाद्राब आसा. आयकलां न्ही तुमी? नांवाडीक जेजुईत पाद्राब फादर ग्रेगरी बॉयल तो जेजुईत पाद्राब ताणें अमेरिकांत गँग इंटरव्हेन्शन प्रोग्राम म्हणून गँग इंटरव्हेन्शन प्रोग्राम म्हळ्यार गँगाचे एक भुरग्यांच्या रावडीचे गँगां आसात. त्या गँगा लागीं ताणें वचून तांकां इल्लेशें बरें करूंक करचें एक ताणें प्रोग्राम केलां, ताणें सुरू केलां. आनी त्या प्रोग्रामाचें नांव ताणें एक प्रोग्राम केलो. त्या प्रोग्रामाचें नांव होम बॉय इंडस्ट्रीज म्हणून. लॉस एंजलिसांत 1100 गँग्स आसात. 1100 गँग आसात खंय लॉस एंजलिसांत. एक गँग हांगा, एक गँग त्या रोडार, एक दीस न्यू रोडार, एक दीस ओल्ड रोडार, एक दीस लॉंग रोडार, एक दीस नॅरो रोडार. कितले रोड्स आसात पळय तितले एक रोडार एक गँग. 1100 गँग आसात. आनी वट्टूक तातूंत 1,20,000 गँग मेंबर्स आसात. तुजें नांव बरोवन गँगाचे मेंबर थंयचे तुवें. 1,20,000 गँगांत आसात म्हळ्यार खोल 1,00,000चे वयर गँगाचे मेंबर जावन आसात. आनी फादराबाक हें कळ्ळें. आनी फादराबाक ही जेजुईट फादराबाक ग्रेगरी बॉयलाक ही दुर्बळ लॉस एंजलिसांत एक तिशीन पंथाक कोणशाक आसची एक दुर्बळ्यां पैकी दुर्बळ फिरगस दिली. व्हडली फिरगस ती मस्त कुटुंबां आसलीं. व्हडली फिरगस ताका दिली. आनी ते भुरगे कठीण दुबळे ह्या गँगाचे 1,20,000 भुरगे बारी आनी ब्रोकन फॅमिलीज जावन दुबळें कुटाम खावंक जेवंक आनी पुराय कश्ट आनी ब्रोकन फॅमिलीत एक तर घोव सोडून गेला, नातल्यार डायवोर्स जाला, नातल्यार बायल सोडून गेल्या, नातल्यार घोव पियेता, नातल्यार बायल पियेता, घोव थोडे फावटी गांजा आनी पुराय खणयता, बायल गांजा खावंक पुरो. ब्रोकन फॅमिलीज म्हणटा ताका ब्रोकन फॅमिलीज. ह्या ब्रोकन फॅमिलीज ह्या भुरग्यांक दोगा तेगा भुरगीं आसल्यार तांकां शिकाप दिवंक तांकां थांक नातिल्लें कुटाम हें. थांक नातिल्लें कुटाम. ह्या शिकपाक थांक ना. ब्रोकन फॅमिलीज मोग शांती समाधान मागणे रजार ह्या कुटुंबान ना. कुडले तसले भुरगे काय करतात क्रायम करूंक, अपराध करूंक, हिंसात्मक अपराध करूंक, वायलंट क्रायमांत ते देंवतात आनी वायलंट क्रायमांत ते मेळटात. तातूंत सांपडल्यात ह्या गँगांत सांपडल्यात. ते ड्रग्स मादक वस्तू ड्रग्स पिवन करतात. गांजा तशें मादक सेवन करतात. आनी सेवन करतात मात न्ही ते गांजा हे ड्रग्स व्हरून वाट्यांनी वचून बऱ्या भुरग्यांक बऱ्या तरणाट्या बऱ्या मनशांक ते विकतात व्हडल्या मोलाक. विकून पयशे करतात. मागीर थोडे मरतात. हे गांजा आनी कोण पोटाक नासतना ते मरून येतात. आनी वाचले मनीस उपरांत झगड्यांत सांपडून उरले जैलाक वेतात. जैलांत ते जैलाच्या भितर कांबे मेसतात.
लॉस एंजलसल्या एका फिरगजीचो विगार जावन फादर ग्रेगरी बॉयल आयलो. ती त्या सिटींत तितली कठीण दुर्बळ्याची फिरगज दुसरी ना. फिरगच्या भोंवतणी 8 गँगां आसलीं फादराब येताना, फादर ग्रेग येताना 8 गँगां, 8 मार्गांनी 8 गँगां आसलीं. फादर ग्रेगान त्या एक अल्टरनेटीव स्कूल म्हणून एक सुरू केलें ताणें. हे गँगांक आसोवन हांव वगेत रावना म्हणलो पाद्र्याब. तो विगार जावन आयिल्ल्या वेळार ताणें एक इस्काल सुरू केलें. इस्काल म्हळ्यार अल्टरनेटीव स्कूल म्हळ्यार एक पर्याय इस्काल. हें बूक व्हरून बसोवन टिचरांनी शिकून थंय इस्काल न्ही हें पर्याय अल्टरनेटीव म्हळ्यार ह्या इस्कालाचें की एक पर्याय इस्काल स्टार्ट केलें ताणें. ताचें नांव, त्या इस्कालाचें नांव होमबॉय इंडस्ट्रीज म्हूण ताणें नांव दिलें. ह्या तरणाट्यांक गरदावन, ह्या दुर्बळ्या हें ब्रोकन फॅमिली जावन सुकोवन सोरून फटिमान आयिल्ल्या दोन आयिल्ल्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक फादराबान वचून मेळोवन तांचे लागीं परतून तांचे कडेन सळावळ करून त्या भुरग्यांक ताणें ताच्या इस्कालाक फ्री हाडलें. तांकां फ्री जेवण, फ्री खाण, फ्री रावोंक, खेळोंक, आसोंक, म्युजीक थंय इतलें तांकां दिलें. खाली इल्लेशें शिकचें, मग सड्ड डान्स, नाच, मागीर मागणें, मीस, रजार, वंजलाची सुवार्ता हें पुरा दिवन तांकां फाटीं हाडूंक फाटल्या 30 वर्सांनी ताणें हजारां तरणाट्यांचें जिवन रुपांतर केलां फादर बॉयलान, फादर ग्रेगान. हजारांनी 30 वर्सांनी, फाटल्या 30 वर्सां तो संस्थो चलोवन आसा पाद्र्याब. आनी ताणें हजारां तरणाट्याचें जिवन रुपांतर केलां. देखून मस्तूसन प्रेस मिटिंगाचे व्हडले बरयणार, बूक बरयणार फादराबा कडेन आयले. फादराबाचें नांव सगळ्या लॉस एंजलस अमेरिकांत स्प्रेड जालें. हजारांनी तेंचे भुरगे कंपनीक जॉयन जाल्ले, पयल्यांचे बरी नाते, प्रामाणीक, मौल्यांनी भरिल्ले, सत उलोवचे, फडकिरे आशिल्ले, गरवी आशिल्ले. आतां विनाया जाल्यात, खालते जाल्यात, सत उलयतात, हार्ड वर्क करून पयशे जोडटात, बरे आसात. हें कशें साध्य गी म्हणून फादराबाचें पेपरांनी नांव आयलें. व्हडले मनीस, व्हडले बरयणार फादराबाक मेळोवंक गेले. तांणी इंटरव्यू केलें ताचे दिसा वय. आनी त्या इंटरव्यूआ वेळार फादराबान सांगलें, तरणाट्यांक बदलूंक रुपांतर करूंक जाता, फकत 2 नियम आमी पळयचे, 2 कायदे आमी पळयचे, 2 नियम आसात म्हणलो. पयले नियम, फादराब म्हणलो, पयले नियम कळ्ळें, आमची सगळीं आंतरीकपणी बरी, आमी सगळीं आंतरीकपणी बरी, वी आर इनहरंटली गूड. आमचें तें कोणें वायट करचें म्हणून ना. जल्मोन येता सगळ्यांचें बरेंपण, आंतरीकपणी आमी बरेंपण, आमी सगळीं बरीं मनशां. हर एकलो भुरगो हांगा आसचो भितरल्यान बरो. हे भायल्यो थोड्यो सवयो मागीर शिकल्यात त्यो काडूंक जातात. हें भितरल्यान बरेंपण व्हड करीचें, बरेंपण विकास करीचें, बरेंपण भायर हाडिचें, भितरलें आंतरीक बरेंपण भायर हाडिचें. हें पयलें म्हणलो. सगळीं आमी आंतरीकपणी बरीं, वी आर इनहरंटली गूड म्हूण. हें प्रिंसिपल आमी सगळ्यांनी पळयचें. त्या भुरग्याक खंडान करून जावचो भितरल्यान बरो, भायल्यान मात. थोडे फावटी आंबो सालीन इल्ल्योश्यो काळ्याचे पडटात, केळीं थोडे भायल्यान काळीं, साल काडल्याक्षण भितर बरें. हर एक भुरगो, हर एक मनीस, हर एक व्यक्ती भितर बरो, भायल्यान इल्लेशें खाळबाण आयल्या, भायल्यान इल्लेशें बरें नाशिल्लें वायट आयलां, तें काडूंक जाता. भितरलें बरें तें फरसाळाचें, ताका वस्तू दिचें, स्वाय भायल्याक न्ही म्हणून पाद्राब म्हणालो. मग दुसरें पाद्राब म्हणालो, वी बिलॉंग टू ईच अदर. आमी एकामेका सर्वाल्लीं जायचे. कोणी हांगा एक हायलँड कोण्णी नात, कोण्णेक आयलँड नात. कुद्रो कोण्णी न्ही, कुद्रो म्हळ्यार एक आयलँड, एक दर्यांत एकूच थंय, इंगड कोण्णी ना. उरल्यार मुदन ताका उरल्या गांव ताका कनेक्शन ना, तो एकूच ते आयलँडा बरी. कोण्णी आयलँड न्ही, आमी एकामेका सर्वाल्लीं बिलॉंगींग. हांव तुजो, तूं म्हजो, ती म्हजी, आमी ताची. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೇ म्हणून ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ म्हणून कुवेंपून म्हणल्या बरी. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ, लोक कल्याण, सगळी आमी एकच म्हणून. तशें देखून आमी सगळीं आमी एका सर्वाल्ल्या म्हणलें. देखून सर्वाल्ल्या म्हणल्यार फादर ग्रेग बॉयल सांगता, आमचे थंय शांती, आमचे थंय समाधान, आमचे थंय उल्हास, आमचे थंय संतोश ना तर आमचे थंय
विसार पडला गी आमी एकामेका सरवल्ल्या म्हणलो विसार पडला. आमी एकामेका सरवल्ल्या म्हणलें आमचो उडास केला, विसार पडला आमकां, उडास केला. जर तर आमी सगळीं एकत्र म्हणून सांगल्यार वी बिलॉंग टू इच अदर, वी बिलॉंग टू इच अदर म्हणलो स्पिरीट उडास आमचे थंय आसल्यार आमकां शांती समाधानाक कांय बादाक जायना, आमच्या संतोशाक बादाक जायना म्हणटा पाद्र्याक. मोगाच्यानो फादर ग्रेग सांगता की आमचें जगणें, आमचो मदलो दुबाव, आमच्या भितरलो एक तरासो द्वेश हें सगळें उबोन येता आमी दोन नियमां पाळल्यार, आमचें झगडें, आमचें दुबाव, आमचो मनस्ताप तो मायकस जाता. ही दोन नियम आमी पाळिचे, म्हूण सांगता. आमकां प्रगती करूंक जाता. हांगा हर एक सवालाक जाप कंपॅशन. हांगा तुवें कालें विचारल्यार पाद्राबू थंय आसल्यांक वडिलांक सांगता कालें म्हळ्यार कंपॅशन, दया, बिरमोत, काकुळट ही दाखयचें म्हणटा. वोंबोय इंडस्ट्रींत हर एकल्याक तो कितें म्हणटा म्हूण आयकतात, हर एकल्यान आयकोंक. एक तो भुरगो कालें म्हणटा, वो तरणाटो कालें म्हणटा, तो तरणाटो कालें म्हणटा आनी आयकचें. हो तांचो स्वातंत्र्य. आयकला सावन तो फ्री, म्हाका आयकतात म्हणल्यार अभिमान ताका येता. कुटुंबांत आवय उलयल्यार धूव उलयल्यार आवय आयकना, पूत उलयल्यार बापाय आयकना, बायल उलयल्यार घोव आयकना, घोव उलयल्यार बाय आयकना. म्हाका स्वातंत्र्य ना म्हणल्या बरी बगता. आमचे भितरलें समस्या आमी उलयतना आयकल्यार म्हाका स्वातंत्र्य आसा, हांव फ्री, म्हाका बिलॉंगींग आसा, म्हाका मान आसा, गौरव आसा म्हणलें येता. देखून पाद्राब सांगता थंय आसलीं ते वडिलां तांकां पळोवंक मेस्त्री आहात आनी टिचरांत तांचें मेन काम सांगचें न्ही, उलोवचें न्ही, आयकोवचें. हर एक भुरगो कितें सांगता ताका कालें सांगूंक जाल्यार ताचें लगेचें, तो कालें सांगता आयकोवचें. तो भुरगो कितें सांगता आयकोवचें, आयकचें आनी कालें भितरली ताचें दूख सांगता गी म्हूण आनी ताका पर्याय दिचें. ताका मानान पळय, हर एकलो पाद्राब आनी सगळीं हर एकल्या भुरग्याक मानान आनी गौरवान पळयतात. हें तांकां हिलींग हाडटा. तांचे भितरले गायी घरा बापायन केल्ले कितें म्हणून स्वरा तुका सोडिना तशें, तूं जल्मान आसल्यार तूं बरो आहलो म्हणलें उतरां पुरा भितर गाय आसले, त्या गायेतान राग बेचतालो, गायेतान हट्ट भरताले, गायेतान पटी सांगूंक, त्या गायेतान सोरूंक आनी पुरा मोण येतालें. आतां तें सोरूंक बिलकूल ताका मोण येना. कित्याक म्हळ्यार हिलींग हाडटा, भितर गूण जाता, भलायकी हाडटा. भलायकी फिजिकल कुडीचेर कालें आसल्यार खोरोजांनी आली पुरा चलता, तकली दुखाली पुरा चलता, पिडा चलता. इमोशनली म्हळ्यार बोगणां रागाचीं, बेजाऱ्याचीं आनी कठीण एक द्वेशाचीं आनी थोडे फावटी मोसराचीं बोगणां, हीं बोगणां पुरा पयस जातात. आतां मोग आनी कुमो करूंक दया, बिरमोत, हेल्पींग नेचर हीं बोगणां येतात. आत्मीकपणी मस्त भुरगे इगर्जे वचून फ्री टायमार वचून मागचें पळयलें पाद्राबान. ताच्या आवयक, ताच्या बापायक, कुटुंबाच्यांक, हेरांक आनी पुरा पाद्राब म्हणटा वचून थंय चापलांत वचून मागतात म्हणून. देखून फिजिकल हिलींग जाता, कुडीचें दैहीकपणी गूण जाता, इमोशनली बोगणांचें गूण जाता, ताचे मागीर आत्मीकपणी गूण जाता. देवाचो मोग नियाळटना, हेर कसलें गूण करिना, ही कसलेंच वाड गूण करिना, उरलें खंयचें गूण करिना. हें तांचें आयकल्या वेळार, तांकां मान दिल्ल्या वेळार, दया दाखयल्या वेळार, गौरव दिल्ल्या वेळार हिलींग जाता. उरलें खंयचें वाड एक दी गूण जायना. दुसरें कालें म्हळ्यार तो पाद्राब सांगता चेरीश बिलॉंगींग आसल्यार तूं म्हजो हांव तुजो, तूं म्हजें हांव तुजो म्हणल्यार बरी. तशें म्हळ्यार आसल्यार काळजांत बिलॉंगींग, आपूण हांगा सरवल्लो, हांव ह्या कुटुंबाक आयिल्लो म्हूण. एक सूण त्या घरा गेल्या वेळार हांव ह्या कुटुंबाची म्हणल्यार तीं सगळीं कुटुंबाची संतोशतात. त्या कुटुंबाच्यांनी मायनांनी, हेरांनी, नंडांनी तूं आमच्या कुटुंबाची वणी म्हूण सांगल्या वेळार मस्त खुशी जाता. तें घर अभिवृद्धी करून पळयता तें चेडूं. देखून आपूण हांगा सरवल्ली म्हणलें काळजां मनांत रोंबाचें, तें म्हजें, हांव तुजो म्हणलें काळजां मनांत रावजाचें. हांव हांगा सरवल्लें म्हणलें काळजां मनांत रोंबाचें. तें आमचें तें खल कुडीचे गाय आसल्यार, बोगणांचे गाय आसल्यार आनी उपरांत आमच्या थंय खल आसल्यार तें गूण जाता. जियोवची आशा म्हाका जियेचें, लांब हांवक जायचें,
म्हाका मरोंक नाका, म्हाका वांसाजे म्हणली मोगनां येतात, संतोश येता. जाकेवा थंय ಎಂತ घडलें, जेजून ताका आयकलो, जाकेवा म्हणालो, जाके वयर चडलो, जाकेवा तूं सकयल ये म्हणालो. जेजून ताका पळयलें, येदोळ म्हणसर म्हाका कोणी पळयनासलें, जेजून म्हाका पळयलें, म्हज्या लागीं आयलो, म्हज्या थंय ताणें हुस्को दाखयलो, म्हज्या थंय ताणें गामान दिलें, म्हाका जेजू जाय म्हणालो तो वयर जावन देंवलो. देंवला तक्षणा जेजू म्हणालो, म्हाका पळोवंक तूं आयलोय, तूंय आब्रामाचो पूत म्हणालो जेजू ताका. जेजू हांव तुज्या घरा येता म्हणालो, तुज्या घरा येता, तूं आनी हांव एक, आय बिलॉंग टू यू, यू बिलॉंग टू मी म्हणालो. तक्षण तो परिवर्तन जालो जाकेव, रुपांतर जालो तो, यारांचे पयशे सोरून सोरून तो व्हडलो पयशांवंक कसो जाल्लो मनीस तो, धनाडीक जाल्लो मनीस. आतां तो जेजूनचें आयकल्या वेळार, जेजून ताका मान दिल्ल्या वेळार, जेजून ताका गामान दिल्ल्या वेळार तो संतोशान भरता आनी ताची जिणी रुपांतर करता. हांवें कितें लोकांक एका वांट्यान काणयल्यार 4 वांटे दिता म्हणा, कोणाचे हांवें 10,000 काणयले जाल्यार 40,000 फाटीं दिता म्हणटा तो खोल. कोणाचो 1,00,000 रुपया हांवें लुटून केला जाल्यार तुजें घरचें रेकॉर्ड समांकर दिता, तुजें प्रॉपर्टी रेकॉर्ड समांकर दिता, तुज्या घराक जाग्यार परमिशन दिता. कोणा कोणाचे पयशे लुटिल्ले ते आतां 1,00,000 काणय जाल्यार हांव 4,00,000 फाटीं दिता म्हणटा तो. खोल रुपांतर जालो तो जेजूच्या मोगा वरवीं. जेजून म्हाका सर्वालो बिलॉंग टू मी, तूं मुजत म्हणल्या वरवीं, जेजून ताका मान दिल्ल्या वरवीं, गामान दिल्ल्या वरवीं, दाया दाखयल्या वरवीं. हें आमच्या घरांत हर एका न्हवऱ्यान बायलेक मान दिचें, बायलेक आयकचें, बायलेक गौरव दिचें आनी तूं म्हजें म्हणाचें. आनी बायलेनी न्हवऱ्याक गामान दिचें, ताका मान दिचें सगळ्यांक भुरग्यां मुखार, गौरवान पळयचें. आनी तूं म्हज्या घरा मोलादीक म्हण तिणें वळखचें, न्हवरो मोलादीक. न्हवऱ्यान तसं कडेन आमकां दिवचें म्हणल्यार बरी बायलें करता. न्हवरो दिवतलो, तो दितलो, आमी घेतलीं म्हणलें, तो घरचो येजमान दितलो म्हण ताका मान दिलोय जाल्यार तुजें घर भरता, तुजें जिवान रुपांतर जाता. भुरग्यांचे उलाढें आयकल्या वेळार, भुरग्यांक मान दिल्ल्या वेळार आमी भुरगीं आमी सांगलें आयकून भुरग्यांच्या जिवान रुपांतर जातात. मोगाचें न्हू, महात्मा गांधीजी एफटी येताना ट्रेनाक येतालो, न्हू वाणो येयल्ल्यो ताणें चड पयशांच्यो वाणो येयल्ल्यो. आनी कोणे ताणें ट्रेन येता सुट्टा ताका अर्जंट वचत जालें. एक वाण ताची पांयांत निसारली, ताका घालूंक जावना, ट्रेन सुटल्यांत. तक्षण तो भितर गेलो आनी एक वाण काडून भायर उडयली. ताणें एक वाण ताची भायर आसली, आनी एक वाण ताणें काडून भायर उडयली, बरी वाण काडून ताणें तक्षण भायर उडयली. थंय बसले एका माणेस्तांनी विचारलें, गांधीजी तुवें कित्याक ती आनी एक वाण भायर उडयली म्हूण. कोणी एकलो वाणो नातुरलो, ती वाण एक वाण काणयत इंचता जाल्यार ताका कांय उपकारा पडना, आनी एक वाणी ताणें काणयली घाली जाल्यार ताका बरें सल येत म्हणून ताचें बरेंपण पळयलो, वाणीन तेल्याचें दुबळ्याचें बरेंपण गांधीजीन पळयलें. मोगाचें न्हू, मैसुरांत अंजली आश्रम म्हणलें एक आसा. आमी थंय गेल्यार तुमी पळयलां कोण ना, तें क्रिस्तांवची सुवार्ता, भारतीय संस्कृती अनुसरसून, भारताची संस्कृती अनुसरसून ह्या जाकांक भगवंत जिणी थंय जियेतात. ह्या जाक आमचे कथोलीक ह्या जाक अंजली आश्रम म्हणून मैसुरान मस्तुना वाड्डीक. थंय मोदेगांत एक देव मंदीर आसा. जेजूच्या पवित्र पवित्र कुरीस थंय आनी जेजूची पवित्र काळीज अंकर सायबीन आसा थंय. आनी थंय मंदिराची वाट बारीक, इतली बारीक देखून तुमकां म्हणूंक पुरो, येदोळ्या मंदिर हर एकल्यान भितर येवंक पुरो, द्वारांनी पुरो व्हडलो असो अशें मंटपांनी असो द्वार आसात. हांगा कित्याक देव मंदिराची वाट बारीक गी म्हणून, बारीक अशीर वाट, मस्त अशीर, एकल्यान तूं वसाचें म्हणलो इरादो. तेणें उदक आसा, तूं चुकोवन गेल्यार उदकान पडटाय, येणें खालेंगे आसा, तुका 2 तणांनी पर आसा, देखून तुका बारीक वाट ती. देव मंदिराक प्रवेश जाताना मौनपणी प्रवेश जायचे, देवाचें आजारपण तुवें बघाचें. देव आमचो रचणार, आमचो सांबाळणार, आमचो रक्षक देव आमकां राखोन आसा. ध्यान कर न्हू वसाय, ध्यान कर मतींत, गामण दवर, जाग माग देवाच्या आजारपणांत आसूंक जाय. अर्गां होगळाप तुवें देवाक दिजे. देवान सर बरेंपण केल्ल्या खातीर, तुजें पाताक बगसून तुका भाग्यवंत केल्ल्या खातीर, तुका हर एका दिसा जिवंक आदार दिल्ल्या पासत, ताची खाकूळ तुका दाखयल्या पासत, ताच्या वर्त्या मोगा पासत, ताणें केल्ल्या सॅक्रिफिसा पासत, ताणें दिल्ल्या बुजोवणे पासत. देखून इरादो अशीर वाट, सो इरादो वो तूं हर गांव वगळाप दिवन मौनपणी भितर वच, देवाच्या आदारपणा मुखार वळखो,
ते उलोवन संवसारीक गजाल उलोवन दोगांनी वचोंक ना, एकल्यान मुखल्यान फाटीक घेवन उलोवंक जायना, देखून सगळीं मौनपण एकलोच भितर येतात. आयच्या वांजेलांत जेजू अशीर वाटे विशयेंत उलयता. डोर टू लायफ इज नॅरो. डोर टू लायफ, तुज्या जिविताकचें दार अशीर, नॅरो दार. अशीर कित्याक गी म्हण विचारतात. कित्याक अशीर? तांतल्यान एकेकल्यांत प्रवेश जायचे. एकेकल्यांत प्रवेश जावंक जाय म्हणलो इरादो. वन पर्सन एट ए टायम, वन पर्सन एट ए टायम, वन पर्सन एट ए टायम. लोकां जम्या संगी सगळो घट्ट म्हणून उलोवन खंय घेताय गी मंडो खंय घालून भितर वचोंक जायना, सर्गींच्या प्रवेश जावंक जायना. पूण तें दार सर्वांक उक्तें आसा, एकल्या दोगां मात न्ही, सर्वांक उक्तें आसा. पूण येता भितर येताना ओपन टू ऑल, बट भितर येताना एकल्यांत. बट द डिसिजन टू एंटर इज ए पर्सनल. भितर वचपाचें गे नाका गे म्हणलें हांवें निर्धार करण्याचें. तें चॉयस म्हाका दिलां. तो निर्धार, ती विंचोवणी म्हाका दिल्या. वैयक्तीक विंचोवणी हांवें करूंक जाय. दुसरें कितें म्हळ्यार तें जिविताचें दार अशीर कित्याक म्हळ्यार आमी येताना भितर वेताना सर्तीक लागेज, एक्सेस लागेज, बॅगेज आमी व्हरूंक ना. आमी 2 तरांची बॅगां सोडून वचोंक जाय. सर्गा येताना 2 बॅगां आमी आंगात दवरूंक, 2 वजन आमची आंगात सोडून वचोंका. आमचें आदलें सगळें वजन, आदली खरी वजन म्हाका व्हरूंक जायनातली, ती आंगात हांवें सोडून वचोंक आसा. आनी तें पळय काल तें आदलें म्हळ्यार पास्ट म्हजें पास्ट लायफांत काल आसा पळय, आमच्या पातकांची वजन आदलें पाताक केल्लें. आदलें गिल्ट म्हळ्यार भितर कांत्यो तें करूं जालें, हें करूं जालें, तें कित्याक केलें तें म्हणून. आनी आदलें कांय आमचें बेबिरांत, आमचें आदलें बेबिरांत राग, हग्गे, मोसोरू, ग्राज्य हें पूर आदली बोगदां, तीं पुरो वजन आमची आंगात सोडून वचोंक. देखून आमकां अशीर वाट ती लागेज व्हरूंक ब्रॉड कांय गाडयेर घालून व्हरूंक ना. आमी एकल्यान वचोंक. मागीर दुसऱ्यान खालें सोडून वचोंक. आनी एक लागेज म्हळ्यार आमी पुंजायिल्लें, तुवें खालें जाय म्हणून पुंजायिल्लें सगळें आमी आंगात सोडूंक. आमचें नांव वयर दवरच्या खातीर, आमचें नांव जोडूंक आमी केल्लें सगळें, म्हजें नांव जोडूंक हांवें केल्लें सगळें आंगात सोडून वचोंक. आमकां मेळ्ळें इनाम सगळीं नांवां खातीर आमी तांकां पुसलावन जोडिल्लीं इनामां पुरो सोडूंक वचोंक. देखून आमकां मारूंक बारीक पुरो म्हणून देवाचें लेक. मोगाच्यानो म्हाका म्हज्या धाकटूसो उडास आयलो आजो सरमन बरयताना, चिंतना, हांवें नियाळटाना. इंत्रू म्हजो आमचो दायजी जावन आसलो. इंत्रू म्हजो आमचो दायजी म्हज्या भावा सरचे लागीं तो हेपटी आयलो. हांव रिणान पडलां, हांव रिणान बुडोवन गेलां. देखून म्हजो जागो विकता म्हणलो. तक्षण म्हजो धाकटू इशेल्यान बसलो. भाव वचून ताच्या लागीं धाकटू वचून थंय ताच्या लागीं बसलो. आनी त्या तो सावदी कामार आसलो म्हजो भाव. तो रजेर आयिल्लो. तो रजेर आयला म्हणून हो इंत्रू दोन आयलो. आनी इंत्रू म्हणलो आमचो जागो आमी विकता म्हणून. आरे रे इंत्रू म्हणलो म्हजो भाव, तुज्या बापायन केल्लें त्या जाग्याचें मोल तुका कळीत ना रे. तो तुज्या बापायन कसो केला म्हणून म्हजो बापूय केदाळे सांगतालो. तुज्या बापायन तो जागो कसो केला म्हणून. तुज्या बापायन केल्लो सॅक्रिफीस, त्याग तुका कळीत आसलें जर तर जाल्यार तूं खंडीत तुजो जागो विकूंक फुडें सरान येतलो. वो जागो घेवंक तुज्या बापायन काडिल्ले कश्ट, कळमीत नासतना केल्लो वावर, ताणें काडिल्ले कश्ट तुवें समजावन घेतले तर तूं बिलकूल वो जागो, तुज्या बापायन केल्लो जागो तूं वगडोवंक, तो विकूंक खंडीत मुखार सरचो नाय म्हणलो म्हजो भाव. तो आज सर्गार थावन सगळें पळयता रे इंत्रू. तूं पिवणें सोड रे इंत्रू. हें बरें काम कर रे. वो जागो उरय रे. वो जागो म्हाका जीव रे तुवें सांगलो. आमचो जागो इशिल्ल्यान बारीक आमकां घर आनी इसर बारीक कश्टांचो रे वो जागो. तुजो जागो मेळ्ळो जाल्यार म्हाका म्हजो जीव रे तो. हांव आशेन खाण येतो रे. इतलो सवाय दितना हांव नाका म्हणटो ना रे इंत्रू. आमचो जागो इतलो अशीर जागो, आमकां इल्लें व्हड करया म्हण सांगल्यार घर इल्लें व्हड करया म्हळ्यार दोनी सायडीन अडची न्ही रे. तुजो बारीक जागो तेदाळ तुज्या बापायन खाणयल्लो. म्हज्या बापाय खाणयताना ताचे कडेन पयशे नासले. मागीर तुज्या बापायन कश्टान तो जागो खाणयल्लो. ताणें काडिल्ले कश्ट म्हज्या बाबाक गोत्ता, कळीत आसा रे.
आतां तो मस्त बरो जागो रे बापायचो बरो बागेवन तूं घाम रे तो ताच्या बागेवन कश्टांचो फळ रे वो म्हूण तूं इतले उण्या रेटीक विकताय म्हाका खंडीत घेवयेत आसा रे म्हज्या ठांका पूण तुज्या बापायन काडिल्ली वावंट वो जागो घेवंक पळयतना तो जागो तुवें उरय रे उरय जाय म्हूण म्हाका भोगलें रे बाबा इंत्रू तुवें जागो उरय जे म्हूण म्हाका भोगणां आयली तुजें पियेवणें सोड कश्टार रिणार पडनाका कश्टायलो रिणार पडनाका दर बँकाचें कंत भरूंक EMI भरूंक हांव कुमो करतां हे कंत कितलो म्हूण सांग तुजें बँक घर येलामदायनांतल्या बरी आमी पळयता तुजें कंत भरूंक आमी तुका हेल्प करता तुका भायर व्हरता रे पासपोर्ट कर रे भायर म्हज्या सांगाता काम कर रे आनी पियोन सोड काम कर वो जागो उरय बापायन कश्टान केल्लो मोगाच्या म्हज्या भावाची उतरां आज जेसून सांगली सर्गायेची वाट अशीर दार म्हणून हें सर्गायेचें प्रवेश जावचें लक्षण हें चिंताप अशीर दारांतल्यान प्रवेश जावचें चिंताप म्हज्या भावाचें अशीर दारांतल्यान प्रवेश जावचें म्हळ्यार स्ट्रगल करी जाय प्रयत्न करी जाय हें तितलें सासार न्हय हें तितलें सालीस न्हय सासार न्हय हाका सॅक्रिफीस करूंक आसा कुर्ट हान म्हणल्यार महान शिक्षण तज्ञ सांगता एक मुख्य कारण व्यक्ती अधरगती उदरगतीक पोवंक दिवाळी जावंक एक कारण जावन आसा तो म्हणटा आमी प्रेक्षकपणी जावचें प्रेक्षक जावचें म्हणटा प्रेक्षक जावचें म्हळ्यार कालें स्पेक्टेटर मॅच खेळटाना आमी बसून पायर पाय घालून टीव्हीचेर मॅच पळयता पळय तशें एंत कारण दिवाळी जावंक बसून पळोवचें दुसरें खलेंच ना दुसरें कांय ना काम करनासतना आनी बसून कितेंच बरें करिनासतना बसून पळोवचें हेरांनी करचें हे एक पिडेक मारेकार पिडा म्हणटा हेरांनी करता हेरां बरें करतना आमी रावन पळयतले हें प्रेक्षकपण म्हणटा तो प्रेक्षकरू हे एक पिडा मारेकार पिडा ताचे लागीं कितें बरें करूंक इनिशिएटीव करिनात बरें करूंक सुरवात करिनात बसून दीस काडचे इनिशिएटीव नात ही एक व्हडली पिडा ही आमकां दिवाळी करता म्हणटा व्हडलो बरयणार कुर्ट हान मोगाच्यानो पुरातन महाचिंतक नाटकिस्त साबार बुकांचो बरयणार दांते दांते आलेगिरी नांवाडिक कॉलेजींत आमी शिकोवंक आसलो नॉन डिटेल ताचें पुरा बरें बरपां आमकां शिकोवंक आसली दांते आलेगिरी तो दांते आलेगिरी सांगता कालें म्हळ्यार ताचें डिवायन कॉमेडी म्हणलें नाटक बरें प्रसिद्ध जावन आसा द डिवायन कॉमेडी त्या बुकांत एकल्यान सर्गा वचत तो डिवायन कॉमेडीन तो सांगता कोण एकल्यान सर्गा वचत जाल्यार ताणें पयलें पाताळा देंवन यमकोंडा वचून यमकोंड पळोवन मागीर तिशेल्या वाट्यान सर्गा वचचें म्हूण यमकोंड पळयनासतना सर्गा कितलें सूख मेळ्ळ्यार रे म्हाका इतलें सूख म्हण ताका बगना तेंचे कश्ट पळयल्यार यो बा म्हाका तें नाका हांगाचें सूख कितें देवान दिलां आमकां कळटा देखून ताणें तिळण पळोवंक आसा म्हणून तो सांगता ताच्या डिवायन कॉमेडींत दांते आलेगिरी सांगता दांते सांगता देखून हर एकल्यान पाताळा वचचें म्हूण पयलें पळावता देंवन ताणें तो म्हणटा खाल्यांक म्हळ्यार इन्फेर्नो मेल्ल्या तक्षण मनीस इन्फेर्नोच्या भोंवतणी येता इन्फेर्नो भितर वचना यमकोंडा भितर वचना ताच्या बैलान रावन ताका पळोवंक इन्फेर्नो म्हणटा तो इन्फेर्नो नंतर पुर्गतोरियो म्हळ्यार पुर्गोत्र थंय हांव सर्गा वयचें मागीर नंतर तो म्हणटा नंतर तो पाराडिजो म्हळ्यार सर्ग पॅराडायज सर्ग इन्फेर्नो यमकोंडांत वतम्यांक गांजील मोसू हॉर्नेट आनी वास्प हॉर्नेट म्हणटा ते हॉर्नेट म्हळ्यार 2 सबल्यार येदो म्हणटा सुचता ते गांजील मूस म्हणटा आमी कठीण दूख ते सबल्यार हात आनी बरो वयर उखलूंक जायना गांजील मूस कित्याक ते गांजील मूस ताका मारतात ताणें केलो व्हडल्या पातकागी न्हय म्हणटा व्हडल्या पाताक न्हय ताका न्ही म्हणटा तांची सूख तांणी करी जाय जाल्लें आनी करूंक नातिल्लें तें तांणी करिनातलें तांणी करिचें जाल्लें करूं नजो म्हणलें पळय तें करूं नजो जाल्लें म्हणून तें केलां वगळाप दिनातलें म्हणटा तो वगळाप दिनातलें देवाक वगळाप दिनातलें म्हणटा तांणी विचोनी करूंक ना कितें बरें करूंक हांवें आसा कितें हांवें वायट करूंक ना म्हणून पयलीं हांवें चिंतचें खंय हें वायट हांवें करूं नजो म्हणून तें करूंक वचूं नजो खंय हांवें वायटय करना बरें करना इशिनी ना तिशिनी ना म्हणून नजो खंय
थोडे वायट केले कशें आमी कोंडायतात की म्हणून हे वायट करूनातले बरें करनातल्या खातीर ते आमी कोंडायतात म्हणून देखून ते वायट करूना म्हणलें ना हांवें जिशी मारूना हांवें पाताक करूना म्हणल्यार पावना तुका बरें करूंक ह्या संवसारांत धाडलां इल्लेशें तुवें बरें करचें तें केलां गी मनीस जाता एक तरणाटो शीस गुरू लागीं दोवोन येता आनी गुरूचे वट्ट थंय चलता तो नॉवीस गुरू प्रायवंत गुरू तो गुरूचे वट्ट सवालां विचारून तो मुखार येता थंय येताना वळच्या न्हंयच्या तडींतल्यान ते चलतात न्हंयचेर चलतना वो शीस तरणाटो त्या म्हाताऱ्या गुरू लागीं मस्त जाणट्या लागीं मस्त सवालां विचारता ही न्हंय खंय थावन आयिल्ली ही न्हंयचें उदक बरें गी हें गोड गी या खार गी मीठ आसा गी तातूंत हे देखून ही कितली गूंड आसा लोक कितलो लोक ह्या न्हंयचें उदक पियेता हे उदक थंड गी ह्या न्हंयचें उदक उण गी म्हणून इत्यादी इत्यादी सवाल वयर सवालो आयकोन वो गुरू वो जाणटो गुरूक ताका पुरो जाता ही सवाल आयकोन तो एक लग्गे पयल्यार येतना न्हंयच्यात लग्गे येताना ह्या शिसाक तो धरता आनी सगळें बळ घालून न्हंयक लोटून घालता वो न्हंयत उपयोंक अशें उपयता आतां वो वयता हांव सांगता तुमचो बोग ते न्हंय कसली उणगी तणगी गुंडगी म्हणल्यार बगून वयर ये म्हणून बावार्थ तशें मोगाच्यानो पयस जावन म्हळ्यार आमी पयस रावून बावार्थ असो म्हळ्यार जायना आमचो क्रिस्ती बावार्थ तांतू आमी गुंडायक देवाचे आमी तो बावार्थ बगीचे तो बावार्थ आमी जियेचे म्हूण आयच्या वांजेलान जेजू सांगता त्या दिसा थोडे सांगतले सोम्या तुका आमी थंय पळयल्लें सोम्या आमी तुका हांगा पळयल्लें सोम्या तूं थंय ते प्रसंग दितना आयकल्लो सोम्या तुजे उतार आमी आयकल्ले म्हूण तेन्ना सोमी म्हणटा खंय तुमी कोण म्हूण म्हाका कळीत ना देखून सोम्या थंय आमी देवाचे सोम्याक आमी अनुभव करचे आनी तो बरयणार सांगता आमचे थंय व्हडली सूख आमी करची म्हळ्यार प्रिजम्पशन म्हळ्यार अंदज करचें अंदज केजें हांव इतलें मागणें म्हळां इतलें पाळलां इतली मिस आयकल्या हांव सर्गाक निट्ट सर्गाक येता तुवें कितें केल्यार तुवें कितें करिनातल्यार सर्गाक वेता म्हणलें पळय तें आमची जिणी नास करता म्हण एक बरयणार सांगता हांव शिकल्यार शिकनातल्यार हांव पास जाता म्हणलें थोड्या भुरग्यांक परिक्षा येताना ते बिलकूल तांची जिणी ते विवाडटात शिकनातल्यार हांव पास जाता म्हणलें बेश्टें देखून मोगाच्यान आमचें तें प्रिजम्पशन कोणा तें आसा प्रिजम्पशन म्हणटा आमी प्रिज्यूम करता अंदाज करता हांव इतलें गेलां हांव इतलें करता म्हूण तांतू आमी सुकोवन पडटा देखून एक आमी उणिना थंडिना उदक उब आसता पळय ताका बचाविना देखून आमी खतखत्या बावार्थान बराचे आनी जेजूच्या अशीर्वादांतल्यान पाशार जावन थंय मेळचो दोळ्यांनी पळयनातले कानांनी आयकनातले बाग आमकां राखून आसा आमी केल्या सॅक्रिफिसाक देवाचें बेसांव ताची खाव करचो तें आमकां ताणें जोडून दिलां तें जोडूंक आमी सगळीं तयार जाया आमेन.